धारबांदोड्या आमिगोज हॉटेला कडेन आशिल्ले वल्त सामकें धोकादायक आसा। हे धोकादायक वल्ताक लागून थंय अपघात घडटात। हे वल्त काडून थंयचो रस्तो वन वे करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। हांगाच सोमारा हैदराबादचे बसींचो भिरांकूळ अपघात जाल्लो। सोमारा धारबांदोड्या हे सुवातेर आमिगोस हॉटेला लागसारा हैदराबादच्या बसीचो भिरांकूळ अपघात जालो। हातूंत बसीच्या ड्रायव्हराक आगताक मरण आयले, जाल्यार बसींतले 25 जण जखमी जाले। ही बस सद्याक हांगाच रस्त्या कुशीक दवरल्या। हांगासरले बारीकशे पुलाचे कटड्याक लागून बस व्हाळांत पडपाची वाटावली। बसीचो चक्काचूर जाला। ही स्वात अपघाताचो ब्लॅक स्पॉट। हांगासर मदींच 2 रस्ते करून वन वे केला आणि रोखडेच फुडें वॉल। हे रस्ते आणि वॉल सामके धोकादायक आसात। कारण म्हणजे पहिल्यान पयलीन हे जे डबल वन वे केला पळय तो सामको हे म्हारग। म्हणजे ते आतां काल सुद्दां ती गाडी पळय भायर गेली त्या वॉल्ताचेर नुकळो आसलें कितें करता भायर गेली गाडी आनी ते वॉल्ता भायर थंय नुसतली गाडी आनी हांगासर पावली गाडी। ही गाडी ती पळय ते वॉल्ताचेर थंयच्यान सारकी पळय हांगासर येयली ती गाडी। वॉल्ताकूच लागून जालें न्ही ताजो ताबो सुटलो म्हणजे तो बरी फास्ट आसली त्या वॉल्ता तें कळना तें अशें आमी येरोडान येयना तेकूच न्हू तेवटेच्यान कित्याक गुणोवपा जाय। हांगा सुद्दां पळय डेंजर पळय आमी अशें दोनूय गाडी हांगा सायड मारपा येता तेन्ना तो रोड त्या रोडाच्यान गाडी येता पळय थंय हांगा कितले आमकां हें जालां काय करना आमी हांगा सायड मारपा येता हांगा सायड मारपा येता खंय आमी दोगूय आतां हांगा सायड मारतात आमी तेवटी रोड आमकां खबर ना थोड्यांक भायले लोक आसा वन वे आसा म्हणून खबर ना तेवटेच्यान गाडी सकयल देंवतली म्हणून खबर ना डायरेक्ट तेवटेच्यान येता आनी हो हेवटेच्यान दोगूय एकमेकांक सायड मारपा वयता। पूण पयल्या दुसरी फुडल्याच्यान गाडी येता तेन्ना अपघात जाता खूब खेपो आमी सुद्दां आमकां जाणा म्हणटकीर आमी गाडी येतली अशी म्हणून नुकळो आसलें कितें करता सायड मारता। ओके अशी मागणी आहा तुमची की तो रोड बंद करचो आनी हो रोड चालू दवरचो। तो रोड सामको कंप्लीट बंद दवरचो। PWDन हे वॉल्त काडचे आणि 2 रस्ते करचे म्हण धारबांदोडेचो सरपंच बालाजी गावसाची मागणी। पळय लोक म्हणटा पळय ते सारके एक रेगुलर येवपी मनशाक न्ही कळटा की थंय डबल रोड आसा आनी कव आसा पूण भायले बी लोक येता पळय तांकां ते झपकून लक्षान येना ताका लागून मेजर एक्सिडेंट जाता। तेन्ना म्हाजी मागणी आसा की PWD डिपार्टमेंटान जाता तितले बेगीन बरें ते कितें ते म्हणजे सोल्युशन काडून करचें कारण आनी थंय अपघात जावचे न्ही अशें आमकां दिसता। म्हणून हांव नॅशनल हायवे अथॉरिटी आसा पळय PWDचे बरे इंजिनियर आसा तांकां रिक्वेस्ट करता तेंच्यांनी हेजेर असो बेगीन तोडगा काडचो ना त्या स्पॉटाक लागून आमी पत्रव्यवहार करूं ना। पूण आतां हेजे मुखार बी करता हांव उलयतलो हांव इंजिनियरा कडेन उलयतलो आनी सांगतलो की अशें आनी बरे इंजिनियर आसा ते करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।